येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. लोकसभा आणि विधानसभेच्या वेंचणुका खातीर आयज मतदान जालें. भारतीय लोकशाय घटमूट करपाचे प्रक्रियेतलो एक टप्पो यशस्वीपणान पुराय जालो. मतदानात कसलीच आडमेळी येवची न्हय हे खातीर वेंचणूक आयोगान जतनाय घेतिल्ली. तरीकय कुंकळी, म्हापशें, केपें, साश्टी, मयां, पेडणे अशा साबार वाठारांतल्या वेगवेगळ्या बुथावेली ईव्हीएम्स आणि व्हीव्हीपॅट मशिनां इबाडिल्लीं. ताका लागून सकाळ फुडें मतदान करपाक आयिल्ल्यांक मात मत घालचे बगर घरा वचचें पडलें. वेंचणूक यंत्रणेन इबाडिल्ली मशिनां एकतर बदलली वा कांय कडेन दुरुस्त केली. मतदान करूंक नाशिल्ल्यान घरा गेल्ल्यांक परत आपोवन हाडून मतदान करपाक दिलें. कांय कडेन मतदार ईव्हीएम मशिनांचे बटन दामताले पूण बरोच वेळ बीप येनाशिल्ले. ताका लागून मतदाराक आपोवन हाडून परत मतदान करपाच्योय घडणुको घडल्यो. गरज पडली जाल्यार मतदानाचो वेळ वाडोवन दितले अशें दक्षिण गोंय निर्वाचन अधिकारी अजित रॉयान सांगलें. It has been replaced. Old set we have replaced with the new set. Okay. So mock poll conducted. So there is no problem. There might have been some human error here and there. That is why we replaced that machine. And on new machine, mock poll was conducted. Agents were present. Results tallied, and then actual poll has started just now. You are giving the time. Some people are gone there without vote. People are already. We are calling everybody. Don't worry. Okay. And everybody will be allowed to vote if required. Then time will also be extended. एल्विस गोम्स म्हणटा ईव्हीएम मशिनांचे प्रात्यक्षिक घेतले. दरेका पक्षाक 9 मतां मारून पळयली. उपरांत निकाल पळयलो जाल्यार तो शॉक दिवपी आशिल्लो. दरेका पक्षाच्या उमेदवाराक 9 मतां मारूनय सगळ्यांत चड मतां भाजपाक मेळ्ळी. हे कशें शक्य आसा अशें तो विचारता. लोकशायेक धोक्यात आयल्या हे हाचे वयल्यान दिसून येता अशें ताचें म्हणणें. आता पयलीं म्हणटा ते सुरवात कशी जाता इलेक्शनाची सुरवात बरी जावपाक जाय आसली. आमच्या 31 नंबर बुथाचेर कुंकळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या 31 नंबर बुथाचेर सकाळी जेन्ना मॉक पोल जालो तेन्ना प्रत्येक कॅन्डिडेटाक 9 वोट घातले आनी कावंट केले तेन्ना बीजेपीक 17 मेळटा, काँग्रेसीक 9 मेळटा आनी आपाक 8 मेळटा आनी इंडिपेंडंट बाबडो एकाचेर येता. हाजेर दिस शोज दॅट दिस इलेक्शन इज सिवियरली कॉम्प्रोमायज. डावट निर्माण जाता. देन द सिक्युरिटी ऑफ दीज मशीन्स इज रियली क्वेश्चनेबल. आनी इलेक्शन कमिशन कितेंय सांगू मागीर मशीन रिप्लेस करतले, हें करतले, तें करतले. दीस लुक्स व्हेरी व्हेरी कॉम्प्रोमायज आनी दीस इज डेंजरस फॉर द कंट्री. कुंकळच्या तशेंच केप्या 2 कडेन ईव्हीएम मशिनांनी इबाड जाल्लो. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान हे विशीं म्हायती दिली. म्हणजे मतदारसंघाक 2 कडेन आणि कुंकळी मतदारसंघाक 1 कडेन असं 3 कडेन मशिना भितर खराबी मशीन खराब जालें ही कंप्लेन आयली आसा. म्हणजे खूब गांवांत ज्या जाग्यार हांव आतां वोट केला थंय सुद्दां सकाळ फुडें मशिना भितर खराबी आयली म्हणून कितें तरी मशिनाक छेडछाड करपाचो प्रयत्न जालो. जेन्ना आमचो पोलिंग एजंट आनी सगळे एकठांय जाले उपरांत ते मागीर काही टायमा उपरांत ते सारके जाले अशें म्हणप पयलीं खराबी आयली. तशेंच अवेडे पंचायतीक म्हज्या बूथ नंबर 3 हांगाय तशेंच मशीन खंय बंद पडलें. मये मतदारसंघातल्या गांवकरवाडो शिरगांवच्या बुथावयल्या ईव्हीएम मशिनांतय सकाळ फुडें इबाड जाल्लो. ताका लागून लोकांक वरभर ताटकळत उबे रावचे पडिल्ले. लोक सकाळी हांगा संग येयला पण जवळ जवळ एक वर जालें मशिनान प्रॉब्लेम जालो. त्यामुळे 1 वर एक्चुअल वोटिंगाक लेट जाल्लो आसा. त्यामुळे बरीचशी लायन लागलेली आहा आणि लोक इलेक्शन म्हणजे मातशें अशें वाजारलेल्या बरें लोकांक हें दिसता. पण वोटिंग हे करतलेच पण त्रास खूब करचे पडटा. फोंड्या आनी शिरोड्याय ईव्हीएम मशिनांत इबाड जाल्लो. ह्या बोवाळाक लागून सुभाष शिरोडकाराक वरभर लायनीत उबो रावचो पडलो. आयकात आमचो खबराकार कितें सांगता तो. शिरोड्या भितर एक पोलिंग बुथाचेर 33 बुथाचेर एक प्रॉब्लेम जालो म्हणटात की 6 वरांचेर जेन्ना मॉक वोटिंग केल्लें तेन्नाच मशीन बंद पडलें. पयली प्रॉब्लेम जालो मागीर थोडो प्रॉब्लेम दुसरी मशीन सॉल्व केलं ताणी. हय पूण ताका लागून 1 वर लेट स्टार्ट जालें वोटिंग. हय ना इवन शिरोडा तेच जाल्लें. इवन सुभाषाक 1 वर उबे रावचो पडलो लायनीक. 1 वर कित्याक 7 जावपाचें आसलें तें 7:25 स्टार्ट जाल्लें वोटिंग. लोकांची लायन खूब आसली. सुभाष 7:10 उबो रावलो तो 8:10 तो भायर भाजून गेला. शिवोले ईव्हीएम मशिनांत इबाड जाल्लो. हे विशीं थळाव्यांनी कागाळकरी मेरेन 69 जणांनी मतां मारिल्ली. उपरांत वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी मशीन जप्त करून दुसरे मशीन घातले. ईव्हीएम मशिनांचो इबाड आनी तांच्या मतदानाचो हक्क हे विशीं शिवोलकार गोवा 365 कितें सांगता ते पळयात. I went to vote about at 8:40, say 8:40. So I went inside and I went into the polling booth and when I was about to press my button,
I saw another party's paper already hanging in the VVPAT machine. So when I brought it notice to the presiding officer, he said this cannot happen. So then he said, he went out and called the flying squad. The flying squad came and said, like, you have to register a complaint. I said, you have to close the machine down. He said, no, we cannot close the machine down. Machine is working in perfect condition. There's no complaint. Yours is the first complaint. So both of us, we had an argument with the presiding officer. The presiding officer not ready to listen at all. And on top of that, the flying squad people are saying, if your complaint is wrong, we'll lock you up in for 6 months. Okay, I went to cast my vote at about, before Keith could go, I had gone, and I had noticed on the machine that nothing was appearing on the screen. Actually, I am not very familiar with this thing, so I thought like it was done. So after some time, our ward member, he messaged me that something is wrong in ward number 14 and the machine is sealed. So immediately I rushed back to the polling booth and I inquired up with them, and the presiding officer was not in a position to answer my query. It was very much sealed, and they told us, that guy from MAPSA told me that you will not get another chance to vote because it is already sealed. So actually my point is what I am supposed to know, what happens to my vote, my fundamental rights, is it valid or not? That is all I want to know. EVM मशिनाच्या इबाडाविशीं काँग्रेसीचो आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान तिडक उक्तायली. मशिनाचे इश्यूज मेनी प्लेसीस इश्यूज आर देर. आमगे मशीन दोतासन सारक दवरून ना, बट हिंग मेजर इश्यूज आहे. कार्मोना बुथाचेर 3 मशीन रिप्लेस केली, 2 मशीन फातराडे 2 मशीन रिप्लेस केली. हायलाइट जायना. Everywhere there is an issue as far as the machines are concerned. Now this is a big issue. I feel that the election commission is taking things too lightly, and what can happen and what cannot happen is, but one thing is sure, we are voting is very clear. Even the mining belt is not fully with them. What they project, they have spent a lot of money. BJP has spent so much of money, whereas hardly we had money for even expenses. They have spent a lot of money, but then people are going to show them what is what. Bureau Report, Goa 365. मार्ले तिरवाळकरांनी निमणे मतदान केलेंच ना. वेंचणुकांचेर बहिष्कार घालपाच्या आपले भुमिकेचेर ते ठाम रावले. आमकां रस्तो ना, आमकां लायट ना, जाल्यार तुमकां मतां ना, हे निमणे तांणी खरें करून दाखयलें. खोतीगांव अभयारण्य वाठारांतल्या तिरवाळ आनी मार्लीच्या एकाय गांवकारान मत घालें ना. गांवाकडेन पुरायन दुर्लक्ष केल्ल्या सरकाराचो तांणी अशे तरेन निशेध केलो. खोतीगांव अभयारण्यातल्या ह्या गांवांतलो रस्तो अजून जायना म्हणून मार्ले तिरवाळच्या आदिवासी लोकांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां. ही खबर गोवा 365 गोंयकारां मुखार हाडिल्ली. त्या उपरांत वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्या सयत काणकोणचो काँग्रेसीचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस, आपाचो फुडारी एल्विस गोम्स सगळेच थंय धांवून गेले. नोटाचो पर्याय दिलो, पूण तांणी कोणाचेंच आयकलें ना. मंगळारा वेंचणुके दिसाय परत इजिदोर फर्नांडीस, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी सगळ्यांनी वचून तांचे कडेन विनवणी केली, पूण निश्चय केल्ल्या मार्ले तिरवाळकारांनी बहिष्कार घालोच. पळयात आमचो खबराकार देविदास गांवकाराक तांणी कितें सांगलें तें. तिरवाळचो आणि मार्लेक स्ट्रायक जाला, तुगेलो ह्या स्ट्रायका सपोर्ट कित्याक? सपोर्ट म्हळ्यार म्हाका सद्या अंडरग्राउंड लायट आहली ती फॉरेस्टान हाडयली. कितले किलोमीटर सुमार लायट आसलेली? आतां सद्याक आमोणे टू तिरवाळ 3 किलोमीटर प्लस मार्ले पावत म्हळ्यार 2.5 किलोमीटर. फुल वायल्ड लायफान हाडयल्लें आसा. सीजन म्हळ्यार आमी सगळे मार्लेकार एक आहा, वयर तिरवाळकार एक आहा, हांवूय सेपरेट रावतना, ते आस्तींग हांव आहा, आनी आमगे 2 किलोमीटर रस्ते जाले ना. हेजेर पयले एक सांगलें आमी कोणाक, आर्लेकाराक सांगलें, आर्लेकार येवन गेलो फॉरेस्ट मिनिस्टर. मार्ले तिरवाळ दोनी तिरवाळ मेळून आमी एक करपा खातीर आसा आमगेली, आनी ह्या खातीर आमी आतां सगळें बंधन आमगेलें एकवट आसा म्हणून हें सगळें बंधन उरलां. आमकां रोड सारके ना, अणगांव लायट सारकी ना, हाका लागून आमगे आतां इलेक्शना वोटींग करना बी हाका लागून रावला. 3 गांव एक आसा आमगेले. ऑफिसर आमगे येयल्ले, पण आमी एक खेप डिसिजन घेतले ते आमी काय फाटी घेयना. हिंगा आमगे सगळ्या एकवट तो, आनी म्हणून आमी ते एक पाट ना म्हणले ना. तुमक्यांक आतां कितले वाड्याचो सपोर्ट आसा सगळे? आमकां 3 वाड्याचो सपोर्ट आहा. खंयचे खंयचे?
2 तिरवाळ 1 माल्ली. गोंय स्वतंत्र जावन कितलीशीं वर्सां जालीं तरी पूण माल्ले तिरवाळ सारख्या वाठारांत आजुनूय रस्तो ना. कारण कितें काय म्हळ्यार फक्त वायल्ड लायफाक खंय परमिशन नासता, पूण हेच वायल्ड लायफ बाकी कडेन नाका त्या जाग्यार मातशें नाका ती परमिशनां घेवन नाका त्यो गजाल्यो उब्यो करतात. आनी आयज स्पेशली हे इलेक्शनाच्या दिसाक ह्या माल्ले तिरवाळच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून ह्या इलेक्शनाचे बॉयकॉट करपाचें थारायलें आनी आयज ही बॉयकॉट ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी सक्सेसफूल करून दाखयली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. मतदान उलोवपाचो हक्क दिता. मतदान आपल्या आवडीचो प्रतिनिधी वेचपाची संद दिता. देशाचो फुडार थारायता. मतदानाचे हे महत्व जाणट्यांनी वळखलां. जायते कडेन जाणट्यांनी तशेंच खासा क्षमतेच्या मतदार कर्तव्याक जागले. वेंचणूक आयोगान व्हीलचेअर, स्ट्रेचर वा वाहनांची सोय केल्ली. पणजी, दिवचल, म्हापशें, मांद्रें, सावड्डें, मये ह्या मतदारसंघांतल्यान जाणट्यांनी तशेंच खासा क्षमतेच्या मतदारांनी भायर सरून मत दीत देश घडोवपाचो आपलो हक्क वापरलो. वेंचणूक आयोगान अशांक मजत करपा खातीर यंत्रणा तयार दवरिल्लीच, ते भायर जायत्या जाणांनी आपल्या घरांतल्या जाणट्यांक गाडयेंत घालून मतदान केंद्राचेर हाडले. तरणाट्यांक वा घरा बशिल्ल्यांक हो देखाव देख घेवपा सारकोच आशिल्लो. पळयात कांय खिणचित्रां. वेंचणूक आयोगाचो प्रचारदूत फ्रेडरिका मिनेजिसान आपले फामिली सयत मतदान केलें. वेंचणुकांच्या वेळार खासा क्षमतेच्या लोकां खातीर वेवस्थीत सुविधा करपाची गरज ताणें उक्तायली. So you will give this suggestion as an icon? No, again you will give? Yes, again I enforce this suggestion. It has to be brought down the level for wheelchair users. Yes. For the different disabled. For the different normals. Bring the level down. Correct. If you want us to vote, you bring the level down. If you won't vote. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुका खातीर कितें तयारी केल्ली ताचेर उजवाड घालो. पळयात. Like we have received the report from the Goa police that increased vigilance has been done for all the tourist places and particularly churches and the hotels. And since we are having the extra central forces, so they will also double up as the second layer of security. And I would like you to know that we are having 40 flying squad in place and 40 quick reaction team for consisting only of the central forces. So that way we have made double plan to ensure that if any violation takes place anywhere, we would be reaching in 5 to 10 minutes of time. People should not fear coming out and voting. We are having proper mechanism in place. व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परबा बरोबर आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. मंगळारा जाल्ल्या लोकसभा आणि 3 पोट वेंचणुकांनी मतदारांनी व्हडा उमेदीन मतदान केलें. मात जांकां सायलंट वोटर म्हणटात ते कोणा वटेन रावले ताचो सादो अदमास घेवप कठीण. जिखून येवपी संभाव्य उमेदवारांच्या जैताची चावी ह्या सायलंट मतदारांच्या हातान आसा. एका विशिष्ट पक्षाकडेन वा उमेदवारांकडेन उक्तेपणान बांदिलकाय दाखय नासतना ह्या सायलंट मतदारांनी मतदान केले. लोकांनी गोंयान हे कितें चल्लां ते लोक पळयता. वो ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन उडकी मारता, वो हे सत्ताधारी पक्षांतल्यान त्या सत्ताधारी पक्षांतल्यान धांवता आनी ह्या खातीर लोकांक अशें दिसपाक लागला की विश्वास वचपाक लागला. ह्या फावट अशें दिसता की लोक कितें तरी बदल घडोवन हाडपा खातीर आयल्या. जे कोण गर्दी करपाक जांकां हाडटाले हांगा वोटींग करपाक तसले लोक येवना, पूण कोणाक पळय खरेंच पळय दिसता की बाबा कितें तरी बदल जाय आनी आमी कितें तरी वोट करून कितें तरी प्रूव करपाक जाय, ते लोक आज भायर सरल्या आनी ते आज मतदान करपाक आयल्या. That enthusiasm is there. लोकां भितर उमेद ती आसता वोटींग करपाची. कारण पीपल बिलीव इन डेमोक्रेसी. कितले पर्सेंटेज जातली? म्हणजे 80 to 85 हाजे भितर जातली. पण आमकां खात्री आसा की कित्याक हांव गोंय दोनूय वाटेन भोंवलो, नॉर्थ सावथ सगळ्या भोंवलो, मिटिंगे अटेंड केल्या. सो म्हाज्या प्रमाणे की लोकांक व्हडलेशें सांगूंक पडूना, सांगपाक पडूना. लोक आपूण जावनच मिटिंगा येवप आनी कितें करप आनी आज पासून लोक सगळे जे आसा आपूण जावन स्वता जावन ते भायर सरतले आनी ते वोटींग करतले. लोकांक दिसता पूण लोक रिएक्शन दाखयना, कांय दाखयना, सायलंट कित्याक वायटपण कित्याक अशें लोकांचें मत आसा. शिरोडा मतदारसंघात शिरोडा मतदारसंघात काँग्रेस जिखता, तितून मात्तूय दुबाव ना. लोकांचो ट्रेंड जर पळयला, जे सायलंट वोट आसा ते काँग्रेसीक पडटले, हितून मात्तूय दुबाव ना. वोटर जो आसा तो एक्सपोज जायना. शक्ती प्रदर्शन केले म्हणून जिखता असो ना. जे लोकांनी शक्ती प्रदर्शन केला तांकां 23 मेक कळटलें की लोक जे सायलंट घरां आशिल्ले, शांत आशिल्ले, तेणी काँग्रेसीकच मतदान केलें, हितून
तांकां त्या वेळार कळून चुकतालें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. लोकसभा आणि विधानसभेची 3 मतदारसंघातली गोंयची पोटवेंचणूक सोंपली. पयलेच खेपे मत दिवप्याची उमेद वेगळीच. हांव देश घडोवपाक वतां अशी कितेंशी ही भावना आसता. पयलेच खेपे बोटाक शाय लागिल्ल्या कांय तरणाट्यांनी गोवा 365 कडेन उक्तायल्ली ही खोशी. And I have casted my first vote today. To strengthen the democracy, it's very important to cast a vote. And today I have casted my first vote and I'm feeling very proud. आज पहिले फावट हांव मतदान केल्लें त्या बद्दल म्हाका म्हजो अभिमान वाडटा. मतदान करून देशाची आमची लोकशाही वाडटा. आयज मतदान करून म्हाका खूब बरें दिसता. ग्रोथ येता जाय म्हणून सरकारान हे नव्या सरकारान कितें घडटलें तें कितें करचें दिसता तुका तुमच्या युथा खातीर? सो कितें रॉंग बीन चलता तें रायट करपाचें आनी डेव्हलपमेंट करपाचें. सो बेटर. हांवें फर्स्ट टायम वोट केला. आज खूब बरें दिसलें. आमी वोट करता की आमचें फ्युचर खूब बरें जावचें आनी आमकां खूब बरे जॉब्स मेळचे. त्या खातीर आमी आमचो बरो नेतो चूज करता फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन. सो आमकां आमचें फ्युचर खूब बरें जावचें, ब्रायट जावचें. आमकां जॉबा खातीर हेवटेन बेश्टेच हें करचें न्ही. म्हणजे जॉब आमकां एकदम सेक्युअर जॉब मेळपाक जाय. म्हाका वोट करून एक बरो प्राऊड फील जालो. सगळ्या तरणाट्यांनी वोट करपाकूच जाय डेमोक्रेसी घट करपाक आनी देश घडोवपाक वोट सगळ्यांनी करपाकूच जाय. फाटली 7 वर्सां गळ्यात गळो घालून युती सरकारात काम करतल्या भाजपा आणि मगो पक्षान वेगळे चुली मांडलेत. असे असले तरी मगोबाचे बदलिल्ले भूमिकेचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा. जाल्यार सुदीन ढवळीकराच्या कोतान मडकय भाजपाक बरोच मार बसतलो. लोकसभा वेंचणुकेत मगोपाचो प्रभाव दिसचो ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. जाल्यार सुदीन म्हणटा भाजपान घात केल्ल्यान वेंचणुकेत तांकां तांचें पानवळ भोगचें पडटलें. सरकारांतलो घटक पक्ष आसूनय मगोपान शिरोड्या आपलो उमेदवार उबो केलो. ताका लागून भाजपा आनी मगो पक्षां मदीं वयर गेले. मंगळारा मतदान केल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान गोवा 365 कडेन आपापल्यो भुमिका मांडल्यो. पळयात. म्हाका कितें केलां म्हणून देशाक लॉस करप अशें मतदार ना. आनी हांवें तर म्हाज्या भाशणांतल्यान आव्हान केल्लें आसा किंवा कोणी एखाद्या लिडर कितलीशीच वर्सां जो एस्टाब्लीश लिडर आसा ताचें मंत्रीपद गेलें म्हणून गोंयकार मतदार जो आसा हो बीजेपीक मतदान करचो ना अशें ना. आनी बरें कोणी वैयक्तीक रित्या जरी सांगलें आसत जेन्ना राष्ट्राक मतदान करपाक जाय, वैयक्तीक पंचायतीच्या वार्डाक आनी विधानसभेक मतदान करता आसत जाल्यार कदाचित विचार करीत. बट राष्ट्राच्या बाबतीत विचार करता आसतना राष्ट्र प्रथम द्वितीय आपूण ह्या तरेचो मतदार जो आसा हो गोंयचो मतदार आसा. MGP हो फॅक्टर गोंयच्या लोकसभेच्या दृश्टीन मात्तूय ना अशें म्हाका दिसता. उरता उरलो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की मांद्रे आसतलो किंवा म्हापशां आसतलो ही पयलेच फावटीची अशी युती आसतली म्हणजे प्रिपोल अलायन्स किंवा पयले फावटी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी सांगता हाताक मत मार म्हणून. हांवें म्हाज्या भाशणांतल्यानय सांगलां भाऊचो आत्मा सुद्दां वयर तळमळटा आसतलो, भाऊय कदाचित रडटा आसतलो. पूण ह्या फावटी जो आघात भारतीय जनता पक्षान वोटरांचेर केला आणि त्याच प्रमाणे जे कितें चलयलां त्याची तिडक सगळे मडकय मतदारसंघात वोटर काडटले ह्या बद्दल दुबाव ना. आनी तशें चल्लां. लो वोटींग चल्लां. जे कोणी वोटिंगा येता ते चडशे आज वेगळे तरेन वोटींग करता हें दिसून येता. आनी हो ट्रेंड जर पळयत जी लीड मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाक आसताली ती आसची ना अशें हांगा दिसता. आनी दुसरें म्हणजे भरपूर लो वोटींग 4 तासांत फक्त 219 ह्या बुथां आमच्या बुथाक जालां. हाजे वयल्यान 219 म्हणजे सादारण 25% जवळ जवळ हाफ टायम जायत आयलो. 25% म्हणजे टोटल वोटींग आमच्या बुथाक 60% वयर जावचें ना जे 80-85% जातालें. साखळेच्यान खबराकार महेश गोवेकार आनी फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.